Shabarabara, Niranamama, Niranamabara, Kabasi Kalana, Ramanabareseya, Vishamana, Nakaramade, Niranamasabarana. Oh, तेरी स्वागत है यहाँ। Azja zagecie, tu kazaje też okołcu. Azja zagecie, tu się moi mate mojobi. Azja szymoni, tu żashi hajni, am kaulio sai, tu się moi mam kapolo sai. We want to see your glory. Jesus. Father. ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति भरा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति भरा। मेरे यीशु के साथ दुनिया संगति में, मेरे यीशु के साथ दुनिया संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ दुनिया संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी
Jesus, you must increase and I must decrease.
होता हूँ। हमारे हाथों को खोलकर यीशु की वचनशीलता और सभी राम शिवा विशेषीलता to something. Let your power come in this place, Lord. Arise in this place, Lord. Arise, my Father. Arise, my God. You're the miracle working God. Wonder working God. Oh, यीशु मसीह अद्भुत कार्य करने वाला मेरा खुदा। तेरा वचन दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है। Come on, do you believe it? तेरा नाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है। तेरा ही नाम सबसे ऊंचा है, तेरा ही नाम सबसे ऊंचा है। अपने खुद से हाथ धोता हूँ, अपने खुद से हाथ धोता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। See, the anointing is going to rise as we sing this song. परमेश्वर का अभिषेक बढ़ता जाएगा। आंखें को बंद करें। देवाची बोलवी असा इच्छे वाढत राहतली। जी कॉन्फिडेंट असा तांका सुखा मेळटली। Cielci podli somne fan pastorka. We worship. Jesus. तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तेरा लहू मेरे का पाएगा, तेरे लहू में सब चैन आराम। तेरा लहू मेरे का पाएगा, तेरे लहू सब चैन आराम। तेरे लहू से बड़े पीड़े का, तेरे लहू से बड़े पीड़े का। खुद को लहू में मैं डुबाता हूँ, खुद को लहू में मैं डुबाता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ।
Today's your day. It's nice. And you also to come to God's power is going to touch you. Is there in the space right now? What's up? Shake it, let us up. What you put me on the other side.
Because while you are worshiping the Lord is healing. The Lord is healing Maria. Because the Lord said, I put my eyes upon her. They van a pindod or Maria Chenrakla. They van a pindod or Maria Chenrakla. And Jesus, Yabedare, Nacha, Angan, Lido, Tom, Kota. Oh, la mama, Kashka, Bakashko, Bakashke, Medere, Kapesika, Bakana, Bazene. Hallelujah! How does the power of God in this place? Even people watching
enjoy the presence of God. Enjoy the presence of God. Any bring her in the front because the power of God is going to touch her. Bring her here, bring her here, bring her here, bring her here. Because she's not going to be able to hold her. God is touching her. God is touching her. My God. People at the back, God is touching you. Sasha, the Lord says, I see you like a covering cherub. You are like a cherubim. You are like a covering cherubim. वायदा सच्चा है, हालेलुया। तेरा नाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वायदा सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे ऊंचा है, तेरा ही नाम सबसे ऊंचा है। अपने खून से हाथ धोता हूँ, अपने खून से हाथ धोता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। Jesu kuona vitu tushinda. My God. Uswar zamdi tuja kanam. Uswar zamdi tuja kutuban. Let there be light. Let there be light in your family. Uswar Yodi, Uswar Saudi tuja karan, Uswar Yodi tuja kutuban. उशाला होने दो, उशाला होने दो, उशाला होने दो। तेरे कुटुंब में, तेरे परिवार में, तेरे घर में, तेरे परिस्थिति में, तेरे परिस्थिति में, in your situation. तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। Angels are in this place. Angels are in this place. बच्चा आज पड़ गई ऐसा कैसा स्वर्गदूत है यहाँ, स्वर्गदूत है यहाँ। तू बढ़ता
Gesù guardami tuझ्या शिल्पे Gesù guardami tuझ्या शिल्पे देवचाराची कसलीच पदवी उरची ना शैतान की कोई शक्ति नहीं रहेगी यीशु को बढ़ने दो आपके जीवन में उसका वचन को बढ़ने दो देवाच्या उतार वाढवणी तुझ्या जीवितात देवाचा उस्वाड येऊ दे तुझ्या घरात Don't give up, brother. Don't give up. तुझ्या डोक्यान वाकसोडे आसा तुझ्या डोक्यान संतोष शांती आसा तुझ्या डोक्यान वाकसोडे आसा तुझ्या डोक्यान संतोष शांती आसा तुझ्या डोक्यान आमकां बेगोनी तुझ्या रक्तान जेजू तू म्हाका तुझ्या रक्तान जेजू तू म्हाका खुद को प्रभु मैं डुबाता हूँ तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ such an anointing such a power Jesus, let the power of God fill your life. There are angels in this place. There are angels in this place. स्वर्गदूत यहाँ पर है. Come on, sing with the angels. Sing with the angels. स्वर्गदूतों
आजच्या परस ओढ वस्तू तुम्ही पळत दिल्यात. आजच्या परस ओढ वस्तू तुम्ही पळत दिल्यात. जी मामात ठेवतात, जी मामात ठेवतात तांकां मेळटले. जी मामात ठेवतात तांकां मेळटले. आजच्या परस ओढ वस्तू ते पळतले. वचन दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है. तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है. तेरा ही नाम सबसे ऊंचा है, तेरा ही नाम सबसे ऊंचा है. अपने खुदी से हाथ धोता हूँ, अपने खुदी से हाथ धोता हूँ. तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ. तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ. And how
राजा है, तू ही राजा है, तू पवित्र, पवित्र। Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Lift her up, lift her up, lift her up. Jesus. There's nothing too hard for the Lord. There's nothing too hard for the Lord. She's very innocent. तेका चेन कितें सांगता तितली ती कोत्ता. She's like that. She doesn't question the needs are going on. Why? She just does that. That's why it has increased in her. Maria, Jesu tuka shane kotta shane. Pohicha भाषेन no. देवचा राग तुझ्या जीवितान जायते. Just make that soft. Make the key soft. देवचा राग तुझ्या जीवितान जायते परमिशन मिळवले. जायते दारा उघडी मिळवले. I'm not repeating what I'm saying. You know what? God wants to close those doors. Okay. Come here, brother. जेन्ना असलें आमच्या जिवितान घडटा हें कित्याक घडटा कित्याक जायते फावटी आमी खरेपणी देवाचो मुख देवाची पदवी आजून उडोवंक ना. Everyone stretch your hands. सब लोग उसकी तरफ हाथ करो. आज इस बहन को छुटकारा मिलेगा. आपकी प्रार्थना जरूरी है. ये दिस जावन आसा देवाचे दीस, मोहिमेचे दीस, हे महिमा के दिन है. देवाच्या भुरग्यांनी ओजेपाक उरूंक जाय.
You know, tonight when you go back home, you're going to have a very good sleep. Kennas nidong na po ito siya nitoles. I'm going to break that curse on your life. Okay? But it's not I, it's Jesus. That's why we sang that song. Tu बढ़ता जा, tu बढ़ता जा, tu बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ. Jesus बोलोगे. Tu बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ. I'm going to break that curse over you, but it's Jesus. Okay? Even you did not know anything. तू इताचेच भाशेन. तुका कोण कितें सांगता तितलें तूं करून तयार आसा ताचे पासून. पूण हाका लागून रॉंग स्टेप्स घेतली तुमी कित्याक तुमी नॉक आसली. पूण देव जसो तुका वळखता ब्रदर, कोणूच तुका वळखचना. मनीस तुका बोटां दाखयतले, मनीस तुका फॉर्मण मारतले, पूण तुजो देव तुका केन्नाच फॉर्मण मारिना. केन्नाच ना. आमचो देव काकूतसार. तो आमची काकूत करता, तो आमची दया करता. देवचार आमकां फुसलायता, आमकां फटयता आनी आमकां रॉंग मार्गार व्हरता. कित्याक ताका नाका आमकां देवाची ओळख पडलेली. पूण देवाक जाय ब्रदर, देवाक जाय की तुमी ताका वळखलेलो. ताका लागून हे आयज तुज्या जिवितान घेवंक करता कांयच कठीण ना. तूं भावाड घेवन आयला, इट विल हॅपन. तूं भावाडतान आयला. Rabasharamante, Rikamando, Prastale Gabashaya. Hallelujah. Get ready. I break that curse of you. I cancel every enchantment, every charm, every witchcraft, black magic. I cancel it from your life in the name of Jesus. Jesuच्या नावान सगळे जे तुझ्या जिविताचेर प्रोनाउन्स केलेले आसा, जेजूच्या नावान हांव ते कॅन्सल करता. जेजूच्या रक्तान तुका कवर करता. सगळे दारवटे जे सैतानाक उक्ते मेळटले ते दारवटे बंद करता. जेजूच्या नावान, जेजूच्या रक्तान तुका कवर करता. I release the power of God in you. Every pain, I command you to leave your body in the name of Jesus. Leave this body in the name of Jesus. सैताना हात सोड ताच्या कुडीवेलो. I command every demonic entity, leave her. Leave in the name of Jesus. Let it leave you. Let it leave you. आणि जर तर तुझ्या पोटान कितेंय गेला, तुवें कितेंय तर घेवला, कितेंय तर खाल्ला, तुझ्या पोटान गेला, हाचे वरवीं तुका एफेक्ट जाला, ओकून भायर येतले जेजूच्या नावान. I command you to leave. Leave. Rabashkane akaseke. Rotamatie, legrastabra serrakete, shabrati lekeya. Hallelujah. Sod ogarabo, soitana ka hukum karta. Ye kadari jivit sod ogarabo, sod jesu channavan. Ha 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 ha. Jesus, 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 Jesus. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive your healing, Maria. Receive your healing, Maria. Receive your healing. Receive. Hallelujah. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah.
the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Check your pain, check your pain. Worthy is the Lamb. Bend down. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Is the pain gone? Hallelujah. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sing it, Maria. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God? I worship you, Jesus. You're worthy, Lord. Worthy, Lord, worthy. Worthy is the Lamb. Amen. God has already touched you. God has already healed you. Jesus already took our healing delay. Hallelujah. I want you to say with me. Mote bargur mon Jesus. Tu mozo doni. Tu mozo somi. Mogala Jesus. Mogala Jesu, Moja chivitant. Chivita, Mozo somiza. Mozo Somisa, हांव तुजेर तुझे विश्वास दवरता. श्वास दवरता. तू म्हजो सोबुंड. तू म्हजो सुरवंड. तुज्या रोगतान तुझ्या रोगता म्हजी सगळी पातकां तुझी सगळी पातकां धुवन काडली म्हूण धुवन काडली. हांव सोत म्हणटा. हांव सोक मान म्हज्या जिविता वयले जिविता वयले सगळे शिराप म्हजे सगळे शिरा तुवें काडले म्हूण तुवें काडले. हांव सोत म्हणटा. हांव सोक मान म्हजी सगळी पिडा म्हजी सगळी पिडा आयज जावन आयजता सगळी गेली म्हूण सगळी गेली. हांव सोत म्हणटा. हांव सोक मान आयज राती थावन आज राती म्हाका बरी चेम पडटली. म्हाका बरी चेन पड. जेसू जेसू म्हाका सारवार केले म्हूण हांव सोक मान. Amen. Hallelujah. 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 Do you get bad dreams? I cancel the plan of Satan over your life. देवाचे सगळे प्लान तुझ्या जिवितावयले हांव कॅन्सल करता. तुजी शीत ती कवायकी जातली. जेजू म्हणटा पावलां फुडें मार. ब्रदर तू बेश्टोच येवंक ना ह्या जाग्यार. देवाक जाय तूं ताच्या मोगान वाडलेलो. जायतें कितें काम सोडून तूं आयला. खूब कामान तूं आसलो पूण मुद्दम तूं आयला सोडून तें सगळें आनी अर्दें तुजें मन थिंगा आसा. म्हज्या कामाक म्हाका परतून वचूंक जाय. पूण देव म्हणटा विश्व घे. शांत जा. भिवू नाका. हांव तुज्या बरोबर आसा. शांत जा. देवाक कारण आसा तुका हांगा हाडपाक. शांत जा. जी कोणी तुका वायट केलां तांकां बोक्सांनी दी. कोणाचोच मनान दुबाव घेनाका. Do not doubt anyone. कोणाचोच दुबाव घेनाका. देवान तुका वेंचला तुज्या जिवितान अजाप करपाक. अजाप करपाक. Hallelujah. Maria, tell me how you are feeling. All the pain is gone. Can you tell your husband that? Yes? Look at you smiling. Hallelujah. Hallelujah. Wonderful. Can you tell them what was happening to you? आतां हांव तेतून तुमकां स्टेप चडपा जाय म्हाका. हांव दोन येयना आनी आतां तुमकां चलपा जाता.
Thank you, Jesus. How long? किती जाताली तेका? तेका रातची रातची झेम पडनाली खूब त्रास जाताले आनी हांव येता 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 म्हणून कामाक लंडनाक बी हांव आसता सो हांव चिंताले येवं नाका म्हणून सो हांवें म्हजी सो लायक कामा कडेन उलयली हांव 2 कामां करता थिंगा सो दोनूय कामां बरी आहाय म्हजी सगळीं देवा कडल्यान सगळीं बरी आहा कामां बी सगळें बरें आहा सो हांवें म्हणलें हांव वचोंक नाका पूण हांव जायतो प्रेयर करतालो एवरी एक दिसा वचप मागीर डिवायन रिट्रीट सगळें सो म्हज्या मनान येयलें तें वचोंक नाका म्हणून सो म्हजी सासूबाय म्हणपाक लागलें तुका येवपाक पडटलें मातशें यो हांवें ऑन स्पॉट टिकीट काडली आनी टिकीटी भरपूर म्हारग पडली आनी हांव काल पयर कितें येयला सो येवन पयलीं जाल्यार म्हाका खूब दूख दिसलें तेची कित्याक आतां 3 म्हयने जाले ताका फाट दुखता आनी न्हीद पडना 3-4 दीस जाले हांवूय पळयता ताका म्हाकाय जेम ना हें ना सो तें फ्रस्ट्रेट जालें तें जिवानूय मातशें बरें आसलेलें म्हाका हो नंबर दिलो तुजो म्हजो सिस्टर ब्रदर इन लवाली ते म्हजे बारा आसा सुकुरीन म्हणून तेणी दिलें म्हाका आनी तूं हेच्या पयलीं तुवें मागणी केलोली तेजे पासून तें जातालें तेजें हांवूय आनी ते दोगांय एकटें आसताले आनी हेल्प नासलेलो सो हांवें चिंतलें हांव येवं म्हणून लंडनसून पळोवया म्हणून हांव रोखडोच हेल्प करून आनी हांवें देवाक म्हणलें म्हजी बायल म्हाका इम्पॉर्टंट आतां आमकां 11 वर्सां भुरगीं नाय आमकां भुरगीं नाका पसंद जाल्यार नाका बायल इम्पॉर्टंट म्हजी सो हांव बायलेक लागून आतां येयलो आनी देवा कृपेन तूं सांगता तशें म्हाका देवान कामूय म्हाका बरें दिलां लंडनाक हांव देवाक आर्गां दिता कित्याक खूब जाणां काम मेळना आतां सो आजून म्हाका सगल्यांनी सांगलां तूं 1 म्हयनो 2 म्हयनो सुसेगाद यो तुजी सगळीं कामां आसा म्हणून थँक्यू Amen. It's over. Can I give you a proper hug? Walk by yourself. Wow, thank you, Lord. You're feeling any pain? It's over. It's gone. Amen. Can I request you one thing? Keep in touch with me. But you must come here. Okay? The rest, I will tell you while preaching the word. You can sit. God bless you. तेरा कलाम दिल में रखा है तेरा हर एक वादा सच्चा है तेरा कलाम दिल में रखा है तेरा हर एक वादा सच्चा है तेरा ही नाम सबसे ऊंचा है तेरा ही नाम सबसे ऊंचा है अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ तू बढ़ता जा तू बढ़ता जा तू बढ़ता जा मैं गम होता हूँ तू बढ़ता जा मैं गम होता हूँ तू बढ़ता जा मैं गम होता हूँ Wow.
These are glory days. Amen. These are glory days. Amen. You will see much more greater things than this. Amen. Hallelujah. आजचे पाऊस ओढ वस्तू तो पळयतले. Amen. Amen. You know why? Because everything is given to you, not only to sister, but to you. देवान सोडले तुका दिला. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Glory to you, Lord. Open your Bibles to Matthew chapter 13. Matthew chapter 13. मत्तीचा 13वा ईश्वर मत्ती का 13. Thank you, Lord, for the new pulpit that will come. Amen. Yeah. You know, we have to say what we want to see. Yes. I'm not kidding on sauce malate. Amen. नवे pulpit येतले म्हणून देवाक आर्गां दिता. Amen. Hallelujah. आदी फुडेंच आर्गां दिवपाक जाय. जे आमकां जाय आदी फुडेंच आर्गां दिवपाक जाय. ती सपना पासून जाल्यार म्हणूंक जाय. Okay? So it will come. Hallelujah. Matthew chapter 13 verse 24. Another parable he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. अनेक वपार तांकां घालून ताणें म्हणलें, स्वर्गीचें राज कसलें तें आयकात. कोणेकल्या मनशान आपल्या शेतांत बरें बी वोंपलें. किसी व्यक्ति ने अपनी खेती में अच्छी बीज बोई. बरें बी, सगळीं म्हळ्यार बरें बी. हे शेत तुझें काळीस, हे बी देवाचें उतर. सगळीं म्हळ्यार बरें बी. हांवेन म्हज्या काळजान बरें बी वोंपलां. जेन्ना बरें बी वोंपता तेन्ना बरें फळ मेळूंक जाय. According to your seed, you will get the fruit. जेन्ना बी वोंपता ते भाशेनूच तुका फळ मेळटलें. तसलें झाड जातलें, फळ जातलीं. रायट? सगळ्यांनी बरें बी वोंपलां. आमेन. सगळीं म्हणा म्हज्या काळजान आमेन बरें बी वोंपलां. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. जब सब सो गए, दुश्मन आया और एक जंगली बीज, अच्छे बीज के बीच में खेती में बोया. Just Hindi is to comfort him. Hindi is for him and his wife. God cares about everyone. Amen. Hallelujah. Hallelujah. No other voice will rise higher than the word of God. All the phones keep on silent. सगळी न्हिदलोली आसतना ताचो दुश्मन आयलो आनी गोवामध्ये नेर वपून गेलो. न्हिदलोली आसतना, न्हीद पडटा तेन्ना, न्हिदलोली आसतना. दुश्मन केन्ना नेर वपून गेलो? जंगली बीज कब बोया दुश्मन ने? जब ही सो गए. वापस बोलो.
जब ही सो गए तभी जब सो गए तभी सगळी न्हिदल्या तेन्ना ब्रदर आपको कोंकणी सीखेगा आप आते रहो थोड़े दिनों में आप कोंकणी बोलोगे आमेन जैसे मैं हिंदी तामिड़ी हिंदी कभी कभी बोलती हूँ तो वैसा भी आप तामिड़ी कोंकणी बोलेंगे पर लेकिन समझेगा ओके हालेलुया you can soften the key brother so bore B सगळे म्हणा bore B आणि नेर okay so the topic is not on this but it's about sleeping. It's about sleeping. It's not about the seat. It's not about the chairs. It's about sleeping. आता तू चिंता सिस्टर आता न्हिदपाचे उलयतली दिसता ओके पण न्हिदला तेन्नाच नेर ओपन केलो दुस्मान राइट ओके go to 1 Corinthians chapter 1 सगळी म्हणा माझ्या बरोबर देवाचे उतर गरजेचे वचन जरूरी है देवाचे उतर गरजेचे हालेलुया 1 Corinthians chapter 2 1 Corinthians chapter 2 okay verse 4 सगळी तयार आसा उमेद आसा शिकपाची उमेद आसा शिकपाची उमेद आसा जाल्यार देव तुका दितलो शिकयतलो हालेलुया म्हजे बरोबर म्हण पवित्र आत्म्या म्हाका शिकय जेजूचे उतर पवित्र आत्म्या म्हजे कान उक्ते कर देवाचे उतर आयकूंक म्हजे आत्मीक दोळे उक्ते कर पळोवंक जे तू म्हाका दाखयता ते हालेलुया praise the Lord so Apostle Paul is talking to the Corinthians in 1 Corinthians chapter 2 verse 4 he says and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom but in demonstration of the Spirit and of power that your faith should not be in the wisdom of man but in the power of God हालेलुया मनशाच्या जाणवायेच्या उतरांनी तुमकां जोडून घेवंक न्हय तुमकां जोडून घेवंक न्हय ओके हांव तर आयला तो म्हणटा हांव तर आयला तुमकां देवाचें उतर दिवंक म्हाजी व्हडली व्हडली जाणवाय उलोवन तुमकां जोडून घेवपाक हाका लागून हांव येवंक ना आय हॅव नॉट कम फॉर दॅट ओके मनशाच्या जाणवायेच्या उतरांनी तुमकां जोडून घेवंक न्हय पूण फकत आत्म्याच्या शक्तीन तुमकां खात्री दिवंक हांव उलयला आनी म्हजो निरोप हांवें परगटला आत्म्याच्या शक्तीन आत्मा के बल में आत्मा की शक्ति में मैं तुम्हारे पास आया हूं संसारी बुद्धि को लेकर नहीं लेकिन आत्मा की शक्ति में मैं तुम्हारे पास आया हूं हालेलुया आत्म्याची शक्ती तर आमच्या भितर ना जाल्यार कोणाचे जिवीत बदलचे ना हालेलुया तुझ्या आत्म्या भितर देवाने पदवी एक पावर दिलेला आसा एवरीवन से पावर God has given you a power inside of you hallelujah ज्या दिसा तू जेजूक स्वीकार करता ज्या दिसा जेजू तुझ्या भितर येता त्या दिसा पवित्र आत्म्याचे आजीपण तुझ्या भितर येता हालेलुया say I am not weak I am strong I am not weak I am strong hallelujah समझ गया I am strong इसका मतलब क्या है ब्रदर क्या है I am strong तगड़ा तगड़ा look at that इंग्लिश में सीखा आप देखो मैं तगड़ा हूँ सामर्थ्य हूँ strong hallelujah
हालेलुया. देवाक जाय की सगळी आपली भुरगीं आता ताकद घेऊन पोदरी घेऊन फुडें गेलेली. हालेलुया. पावर से आगे बढ़ना है. आमेन. बोलो पावर से आगे बढ़ना है. हालेलुया. God doesn't want you to have a victim mentality, but God wants you to have a victor mentality. Hallelujah. You know what that means? Victim mentality, brother. It means this. It means, Maka kon boro korina, Maka kon sosman keina, Oko Deus maka sosman ta, Oshi ta soda jasta, kon moji khabar keina. This is called victim mentality. This is called victim mentality. Okay? But victor mentality is this. Victor mentality, Jaivan mentality, ये होती है. It doesn't matter. हालेलुया. माझे काम जायना परवाना म्हजो देव म्हजे बरी हा. हांव वीक ना हांव स्ट्रॉंग हा. हालेलुया. नो एक्सपेक्टेशन ऑन एनीवन. कोणाचेरूच उम्मीद दवरूंक जायना. किसी के ऊपर उम्मीद नहीं रखने का, सिर्फ उसके ऊपर. Why? Because you are more than a conqueror through Jesus Christ our Lord. आप जयवंत से भी बढ़कर है यीशु मसीह में. यीशु मसीह में. It's time for you to change your mindset. अवे कोणाशी नचो, कोणाक सांगो, कोणाक कसो करतलो, कोण आयकतलो, कोण माझ्यापासून प्रे करतलो. हे आता चेंज जातले, हे आता चेंज जातले. आता तू प्रे करतलो, आता तू हालेलुया, आता तू म्हणतलो हांव शक्तिमान जावन आसा तगडा. हालेलुया. हालेलुया. Every one of you. Amen? Amen? So, Paulus कहते हैं, अपोस्टल भाग्यवत पाऊल म्हणता, हांव तुझीशी आयला संसाराची जाणवाय घेऊन नको, आत्म्याचे शक्तीन हांव आयला. कित्याक जे हांव तुका सांगोंक सोदता ते आत्म्याचे शक्तीनूच सांगोंक जाता. हालेलुया. आनी जर तर तूं देवाचें कामूय करतले आनी ह्या संसारान जियेतले पासून जाल्यार तुका आत्म्याची शक्ती गरज आसा. You need the power of God. Hallelujah. You need the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याचे बळ जर तुझ्या भितर ना जाल्यार तुवें कांयच करूंक जायना. But the good news is everyone who believes in Jesus has been given the power of the Holy Spirit. Hallelujah. सगळीं जाणां जाणी जेजूचेर विश्वास दवरला सगळ्यांक पवित्र आत्म्याचे बळ दिलेले आसा. Hallelujah. Hallelujah. जर तर तू म्हणटा जेजू म्हजो सोड म्हणटा, जेजू म्हाज्या पातकाक लागून मेला, हांव म्हजे पाठक ताका दिता आनी ताचे मोक्षण हांव घेता, त्या दिसा जेजू पवित्र आत्मा तुज्या भितर आयलो. Hallelujah. So there is a power in you. Say with me, there is a power in me. So he says, I did not come to you with my speech, with persuasive words of human wisdom. मनशाचे जाणवायेन हांव तुजेशी येवंक ना, but in the demonstration of the Spirit, डेमॉन्स्ट्रेशन करपाक आयला की पवित्र आत्मा म्हजे भितर आसा आनी देवाची पदवी म्हजे भितर आसा. हालेलुया. I want to demonstrate it to you so that you can also take it. When a salesman is demonstrating something to you, it is so that you can buy it, right? एक सेल्समॅन तुका डेमो दाखयता कसले वस्तूचो. कित्याक तुका तो डेमो दाखयता? कित्याक तुवें तें घेवपाक जाय म्हणून, रायट? तुवें ती वस्त घेवपाक जाय म्हणून तो डेमो दाखयता. सो तूं देवान तुका विचून काडला डेमो दाखोवपाक तुज्या जिवितांतल्यान ह्या संवसाराक, की तुका पळोवन लोक जेजूचेर विश्वास दवरतले. हालेलुया. तुका पळोवन लोक जेजूचेर बावार ठेवतले आनी तुका पळोवन ते समजतले देव कोण तो आनी जेजू कितलो मोगाळ तो तुज्या जिविताक पळोवन. हालेलुया. Are you getting it? So you have been chosen for that. You have been chosen for that. That your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. तुझा बावाट मनशाचे जाणवायचे. ओ सिस्टर कितली शाणी ना.
Kosia. Don't give so much importance to any single human being in this world. Honor the men of God, honor the woman of God. देवाच्या सेवकांक मान दिवपाक जाय, पण देवाचो जागो कोणेच घेवपाक जायना. हालेलुया. हाका लागून म्हाका पावलो म्हणटा हांव जेन्ना तुजेशीर आयलो हांव मनशाची जाणवाय घेवन येवंक ना, हांव देवाची शक्ती देवाची पदवी घेवन तुका आयला. हालेलुया. Why he is demonstrating? कित्याक तो डेमो दाखयता? कित्याक तुमी पळोवन ताणी पळोवन त्या जेजूचेर सोत मानचें म्हणून. हालेलुया. त्या जेजूचेर सोत मानचें जो तो त्या जेजूचेर सोत मानतालो. But the power of God, everyone say power of God. What happens in places like this? It's the power of God. Hallelujah. देवाचे आचेपण येता तेन्ना देवाची पदवी देव दाखयता आणि देव बेखवणी दिता आपल्या भुरग्यांक. Hallelujah. What happened to her today was the power of God. What happened last Sunday and people got healed? It's the power of God. Hallelujah. So सुने, ये जो हुआ है परमेश्वर की ताकत है, सामर्थ्य है, जिसके द्वारा उसको चंगाई मिली. Hallelujah. Everyone say power of God. Okay. So do you have the power of God? Amen. Go to Ephesians chapter 3, verse 20. I will teach you, then I will tell you to stand and I will preach to you. Hallelujah. Ephesians chapter 3. Verse 20. Okay. Now, I will read it in English. Ephesians 13 or base. Okay. Ephesians 3:20. Very famous scripture. We quote it because when we want to pray, we take this and we say, God is able to do exceeding abundantly. Dev korung shekta. Hallelujah. Saidi ka deka san. Atta nidan na kai. Atta nidan na kai. Born be mokta. Nita tenna dusmaneta ani ner mokta. Atta nidan na kai. Hallelujah. Okay. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Ready? Konkani Bhashan Vazia? I'll read the translation, but I'll translate it afterwards. Aple potven amche bitor, so aple kam korit asa. Aple potven amche bitor, aple kam korit asa. Amchan magum tratum zatao, ami kolpum shekona shekta. Tachi poros ogle korung zaka potvi shakti asa. That's Konkani, it's a little bit too shuddha. Let me say this. Now unto him, everyone say unto him. He is able to do. Deo korum shekta. So people are Deo korum shekta. God is able to do. Hallelujah. Exceedingly, abundantly, more than you can ask or even think. Amen. मेरे मांगने से अच्छा, मेरे सोचने से, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मेरे पाई है आशीष यीशु से. मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरे राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है आशीष यीशु से. मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से. मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है आशीष यीशु से. मैंने पाई है आशीष यीशु से. Hallelujah.
हांवें मागूंक जायना तितलें, हांवें चिंतूंक जायना तितलें करूंक शकता म्हजो देव. व्हडल्यान म्हणा आमेन. हालेलुया. सो तूं कितें मागूंक वयता देवाशीन, कितें आशेता तूं देवा कडसून, ओके, तुवें चिंतून कल्पना करूंक जायना, इमॅजिन करूंक जायना, ताचे परस सुबेज म्हजो देव करूंक शकता. हालेलुया. से माय गॉड इज एबल. म्हजो देव करूंक शकता. हालेलुया. सो कित्याक तुका रिपीट करूंक लायता, कित्याक देवाच्या उतरान पदवी आसा. आमेन. देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड. सो जेन्ना तूं उतर उलयता आनी तोंडांतल्यान उतर उलयता, त्या उतराक पदवी आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ओके. God is able to do exceedingly abundantly more than you can ask or think, but the verse doesn't stop there. It says, according to the power that is working in us. According to the power that is working in us, in me. Okay? देव करूंक शकता. तुवें मागोंक जायना तितले, तुवें चिंतूंक ना तितले देव करूंक शकता. पूण कसो? जो पावर, जो पदवी देवाची तुझ्या भितर काम करता ताचे वरवीं. That means God will not do anything on this earth without you. God will not do anything on this earth without you. देव तुझे बगर ह्या संवसारान कांयच करिना. तूं ताका कितले इम्पॉर्टंट जावन आसा. तेरे बगैर परमेश्वर नहीं करेगा. तू उसे चाहिए. You are very special to God. Hallelujah. तुझी गरज आसा ताका. कित्याक तो नवरो आनी देवाची इगोर्ज, church. Say, I am the church. Church, तुम्ही सगळी church, पवित्र सभा, देवाची वकल. Hallelujah. Bridegroom and bride, you. He's the bridegroom, we are the bride. And it's also a goal. आपले बायलेक आपल्या जे अधिकार सगळो बायलेच्या हातान दिता, तशे जेसून आपलो अधिकार पवित्र सभेक दिल्लो आसा. So I म्हणटा, देव करूंक शकता. पण मागूंक जायना तितले चिंतूंक जायना. God is able. God is able. He is able. But according to the power that is working in us. That is a power that is working in us. It has to be working. That power has to work. It should not be like a mobile without charge. It should be with a full charge. The power will then work in us. ये सामर्थ हमारे अंदर जो काम करती है, उसके द्वारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है. लेकिन उसको तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है और सारा अधिकार यीशु मसीह ने अपने कलीसिया को दिया है. हालेलुया. So it is time now that the church awakens to their responsibility to know what God has given them. Owen utpato, nitpato nu, sadi kata kasan anta mitonaka. Hallelujah. Kita tuka zana zapak sai tuka devan kidi dilante. Hallelujah. So there is a power that is working in you. Hallelujah. Why this power has been given? Jesus said in Acts chapter 1 verse 8, you shall receive power after the Holy Spirit is come upon you. And you shall be my witnesses. So, तुम सब लोग सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा
और तुम मेरे गवाह बनोगे। पहला तुम सामर्थ पाओगे, बाद में तुम मेरा गवाह बनोगे। तू पोटवी तुका पवित्र आत्म्याची नेवता मागीर तू देवाचे गवायकी जाता। Hallelujah. So why is the power of God given? It is to become the witnesses of Jesus. Hallelujah. जेजू ख्रिस्ताचे गवायकी जाता means what? हांव जेजू वळखता रे इतलेंच म्हणून न्हू, तू जेजूक तर वळखता आनी जेजू तुज्या बरोबर आसा। वळखून घेवप म्हणजे कितें? इंटिमेसी, रायट? आय टोल्ड यू इट्स इंटिमेसी। जेजू म्हजे भितर, हांव ताचे भितर, जेजू म्हजे भितर, हांव ताचे भितर, हांव आनी जेजू एक जाला। सो जेन्ना हांव आनी जेजू एक जाला ते दीस जेन्ना जेजू चलतालो आनी पिडेवंत आशिल्ले येताले आनी पिडेवंत बरे जाताले। ओके, हालेलुया। जेन्ना बानपासान लोक आसताले आनी ते जेजूशी येताले तांकां सुटका मेळटाली। हालेलुया। Those जेजू आज जिवो आसा। हालेलुया। Physically, Jesus is seated in the heavens, but spiritually, Holy Spirit is now with you, in you. Hallelujah. पवित्र आत्मा आता तुझे भितर आसा। तो जेजू तेन्ना आसलो, आयज आसा, सदांच आसलो, आता तुझे भितर रावन आपले काम करूंक सोदता। हालेलुया। ह्या संवसारांत आपली पदवी दाखोवंक सोदता, पिडेवंतांक भलायकी दिवंक सोदता, बानपासान आसलेल्यांक सुटका दिवंक सोदता। कशी? तुझ्या वरवीं। Through you, आपके द्वारा वो अपनी सामर्थ दिखाना चाहता है, लोगों को चंगा करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। वो ये यीशु मसीह लोगों की दया करता है, वो प्यार करता है लोगों से। और परमेश्वर ने आपको चुना, देवा तुका विचून काढला या कामां की तू डेमॉन्स्ट्रेशन कर देवाच्या आत्म्याचे पदवेन। Hallelujah. Hallelujah. So it's not for us to just come to church and sit and get up and sit and get up. Say your prayers, do your prayers. Close your eyes, bow down, lift your hands and go. No. Much more. Say much more. Much more. It's not about just coming to church. You are the church. You are the church. I said you are the church. तू देवाची पवित्र सभा। Hallelujah. देवाची पवित्र सभा। Hallelujah. It's not to do a duty. It's not a religion or धर्म न्हय, पण एक संगती आमच्या सोर्गीच्या बापा सांगतात जेजू ख्रिस्ता वरवीं। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So you are called for this. You are called for this. देवान अब्राहमान म्हटले, हांव तुका ब्लेस करतलो आनी हांव तुका एक ब्लेसिंग करतलो दुसऱ्याक। I will bless you and make you a blessing. What did God say? I will bless you. I will make you a blessing. हांव तुका ब्लेस करतलो, हांव तुका बेसांव दितलो आनी तुका बेसावाचे कारण करतलो। मैं तुझे आशीष का कारण बनाऊंगा। Problem with us is we only want our blessing. म्हाका मेवलें तितलें पुरो। What about her? What about him? पडला खाणां रे, म्हाका मेवलें पुरो। That's not the nature of God. हो देवाचो स्वभाव न्हू। जशें म्हाका मेळ्ळा तशें ताकाय मेळूं दी, हो जावन आसा देवाचो नेचर। हालेलुया। जैसा मैं वैसा वो, मुझे मिला उसको भी मिलने दो। देवान तुका ब्लेसिंग दिला आनी तुका तो एक ब्लेसिंग करता। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So he wants to make you a blessing. How? Maybe through your money. Maybe through your money. कोणी तुका देवान खूप दिला, खूप गिरेस्कार दिला, सो तुझे गिरेस्कार वरवीं तूं दुसऱ्यांक हेल्प करूंक शकता। पूण इतलेंच न्हय, ही पयशांचीच गजाल न्हय, तुजो मोग। प्रेज द लॉर्ड। तुका जेन्ना तुजें जिवीत तुट्टा मोडटा तेन्ना तुका देव मेळटा, देवाचो मोग मेळटा आनी हो मोग मेवल्या उपरांत हो मोग तूं दुसऱ्यांक दिता। हालेलुया। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अदर पीपल।
Praise the Lord. ही देवाची पदवी तुझ्या भितर येता, पवित्र आत्म्याची शक्ती आणि बळ तुझ्या भितर येता. तुका मेवला तू दुसऱ्यांक दिता, तू दुसऱ्यापासून प्रेयर करता, तू विनंती करता, ती बरी जाता. You are blessed so that you can become a blessing. Hallelujah. And everyone, जर तर सगळी जाणां अशी चिंतीत जाल्यार ह्या संवसारान न्हू केन्नाच दूख आसचें ना, पिडा आसची ना. समज गया? समज माले? Nobody will be depressed and anxiety because everyone will be helping each other. एकामेकाक आधार दितले लोक. Because you are blessed to be a blessing. Hallelujah. But it is according to the power that is working in us. Hallelujah. There is a power that is working. It has to be working. Amen. But there is an enemy who hates you. Now listen to this. There is an enemy who hates you. Satan तुझे चिडलेला आसा आणि तुका काबार करूंक सोदता. Hallelujah. I want you to stand. Don't take washroom break now. Wait here. I write down things but I don't get to open them. Say with me, there is a power that's working in me. Amen. You can take this. The best part always comes for the last. Boro takacho rus. Last boro lagta. I'm careful to say takacho rus. Darkness. Hallelujah. Hallelujah. There is a power that is working in you. Hallelujah. Amen. They want to commit some karma. You're chosen by God. There is a power. But there is an enemy, Dusmanasa. Naka कि they want to causar kelle. Jenna tu nita. जब सो जाते हैं लोग तब दुश्मन आकर जंगली बीज बोता है. I couldn't get. If there is a power that is working in you, naturally the devil will hate you. He is jealous of that power because he wanted that power. You getting this? देवान सारा तो पावर जा असलो जी देवान तुका दिला. So तो jealous जाला तुझे. कित्याक तो अधिकार आनी तो पावर ती पदवी पयली स्वेतारा जानती नासली. Right? जेजूशीन देवान सार आयलो. Luke chapter 4, Matthew chapter 4. जेजू क्रूसाक चोर जवाब दी. There is something that happens before the cross. There's something that happens after the cross. Hallelujah. क्रूस से पहले शैतान यीशु मसीह के पास आया और कहा मेरे सामने झुको, मुझे आराधना करो और मैं सारा सब कुछ मैं तुझे दूंगा. ये सारे जो राज्य है ना मैं तुझे दूंगा. किसने कहा? शैतान ने यीशु से कहा. शैतान जेजू सांगले केन्ना खुर्साच्या पयले कित्याक तो तेन्ना ह्या पृथ्वीचेर अधिकार चलयतालो. पूण मागीर सगळीं म्हणा मागीर that after is very important, and because of after what happened today we are blessed. Hallelujah. जेसू क्रूसार मेलो तेन्ना आपले रगत वारयले तेन्ना
सैतानाक अधिकार आमचे वयर असलो कित्याक आमी पाटकी देखून पूण जेजून आपले रगत व्हारून पातकाचेर जो अधिकार सैतानाचो असलो ताचो काडलो. हालेलुया. पाप पर अधिकारता वो निकाल दिया. मनीस मरणाचे भिरांतीन जियेतालेत, मृत्यू के डर में जी रहे थे लोग. पण जेजू खुर्सार मेलो आणि तिसऱ्या दिसा जीवन जालो आणि मरणाचेरूय सैतानाचे अधिकार असलो तोय काढून घेतलो. हालेलुया. कोणी निकाल दिला उस अधिकार को. हालेलुया. और सारे अधिकार शैतान के हाथ से निकाल कर शैतानाचा अधिकार काढून घेतलो, ती पदवी काढून घेतली आणि आता आपले पवित्र व्यक्ती दिली, तुका दिली, म्हाका दिली, तुका दिली, म्हाका दिली, तुका दिली. Hallelujah. Are you getting this? Are you getting this? Hallelujah. Say you are powerful. Say I am powerful. I have the power of God working in me. Hallelujah. So ज्यांना सैतान पळयता की तुका अधिकार दिला तो जेलस जाता तुजेर कित्याक तो पयलो अधिकार ताचो आसलो आनी तो तुका पळयता वो तुजे देखता है जलता है तेरे पर. ये पावर जो है मेरा था, अभी इनको दिया, मैं देखूंगा कैसा आगे बढ़ेगा. हाँ आप पळयता न्हू कशें काम करतले, आप पळयता न्हू मिनिस्ट्री कशें चलयतले, आप पळयता न्हू एने सारो सोडला, पळोवया कितलो त्यो सारो सोडटा तो. हाँ बरें बी मोपला न्हीद घालता ताका, न्हीद घालता आनी तो न्हीद घालून येता. कित्याक तो जाणा जेन्ना तूं न्हिदता तेन्ना तूं काळोखांत आसता, तुका दिश्टी पडना, गुमराह करता तुका. म्हाका गुंडायलो, म्हाका गुंडायलो, कांयच कळना मरे. हे कितें केलें, कशें केलें, म्हाका गुंडायलो. ल्हू 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 तुका न्हिदो वयता. तूं म्हणटा सिस्टर कितें करूं, म्हाका न्हीद येता, हांव न्हिदता. तसली न्हीद न्हू बाय, आत्मीक न्हीद. आत्मीक न्हीद जेन्ना मनीस आत्मीक न्हीद न्हिदता तेन्ना सैतान येता आनी नेर मोपतात. केन्ना तूं आत्मीक न्हीद न्हिदता, कशें जाता हें? I'm so busy. आता क्रिसमस येता, कितें सांगूं तुका, तांतयां म्हारग जाला, साकर म्हारग जाला, मैदा पासून म्हारग जाला. नेवऱ्यो करूंक जाय, 25 रुपया एक नेवरी. खंयच्या हाडटलो पयशे? नेवऱ्यो करूंक जाय, डेकोरेशन करूंक जाय. बाबा तूं ट्रेडिशन दवरता जागे, ऑलरेडी ट्रेडिशन कवर जालाय. एक्चुअली you're just putting the lights to make it seem like Christmas. I'm so busy. स्वल्पदेल करूंक जाय, सान्नां करूंक जाय. ओके बाबा, एकच वस्तू वरवीं, एकाच वस्तू वरवीं तुका देवाचो जबाब मेळटा आनी हें जावन आसा आत्मीकतायेन तुका. You get your answers only in the spirit. Remember this, only in the spirit God can speak to your spirit. देव तुझ्या आत्म्याकडे उलयता, not to your body. He speaks to your spirit and your spirit is the dwelling place of the Holy Spirit. Hallelujah. पवित्र आत्मा तुझ्या आत्म्यान भितर विराज करून आसा. Hallelujah. पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है और सिर्फ आत्मा के द्वारा ही आपको आत्मिक पोषक मिलता है.
हालेलुया. आत्मिक जेवण तुका आत्मिक कडसून मेळटले आनी खंयच्या सोर सोयतान येता आनी तुका फिजिकली बिजी दवरता. फिजिकली. Did you spend your time with the Lord today? ना सुचत किती सांगू इतली बिजी हा. किती कोत्तले? अरे शॉपिंग करूंक जाय. सान्नां करूंक जाय. डेब्रो करूंक जाय. कॉलकल करूंक जाय. आनी कितें करूंक जाय? जायतें करूंक जाय. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो, हो डिसेंबराचो म्हयनो काबार जायत येयला. 2025 वर्स काबार जायत येयला आनी ह्या टायमार आमी इतली बिजी आसूंक जाय देवाच्या आर्चीपणान आनी तयारी करून की आमी तयारी करून 2026 आमी भितर सरतली म्हणून आमी आत्मीकतायेन बिजी रावपाक जाय. पूण सैतान आमकां इतलो बिजी दवरता आमच्या कामांनी की आमकां वेळ ना देवा फुड्यान टायम घेवपाक. The presence of God, the word of God is the only place you will remain in that power. Hallelujah. देवाच्या आर्चीपणान तो पावर जो तुझे भितर आसा तो वाडटलो. तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ. तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ. तू बढ़ता जा. तू बढ़ता जा. तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ. It's the only place. If you want that power to keep working in you. So, सैतान येता आणि तुका लीड करता. मोजा बाय, नीद मोजा बाय, नी पीडा नो बाय. So काय करू नका. बायबलूच वाचूंक टायम ना. धुल्लो बसला. आयज कितें वाचलें तुवें? आयज वाचूंक ना. केन्ना वाचलें? खबर ना. बाय देवाचें उदोल बुड्डी म्हज्या पावलांक. पूण तूं तर वाचिना. So you go to read that word. तू आज उबयता तें उतर आनी सैतान येता आनी म्हणटा आयज नाका गो बाय, फाल्यां वाच गो बाय. ओके आयज टायम ना. आयज बंद करता बायबल. फाल्यां वाचता. चल प्रेयर तरी करता. तूं दिमी घालून वयता. आयज नाका गो बाय, फाल्यां प्रेयर कर गो बाय. तेही खबर 1 दीस 2 दीस 3 दीस आनी मागीर अचानक. बाबा अचानक काय जायना. अचानक मेरे को गुस्सा आया. अच्छा तेरे पे तुस म्हाका राग आयलो. हे म्हाका राग हाडटा. हा तो म्हाका राग हाडटा. हे म्हाका राग हाडटा. कितें जालें? आत्म्यान तूं न्हिदला. Where is the power of God in you? How it happened? कसो राग वाडलो? कशी न्हिदूकाय वाडली? कशी कडसाण वाडली कोणाचे? कित्याक आत्मीक न्हीद आमी न्हिदल्या देखून. Hallelujah. Say, I am blessed to be a blessing. I am blessed to be a blessing. God wants to use you. Hallelujah. God wants to use you. So that is a power that is working in you. एक शक्ति है, एक ताकत है जो तुम्हारे अंदर काम करती है. और ये शक्ति, इस ताकत को जगाने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाना जरूरी है. उसका वचन जरूरी है. Hallelujah. The word of God is important. Your time with the Lord is important. Whatever is taking you away from God, that is sent by the enemy. जे वस्तू तुझ्या जीवितान येता तुका देवाकडसून पयस व्हरोंक ते सैतानान हाडला तुज्या लायफान. आनी जायते फावटी आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय की जेन्ना आमी दुयेंत पडटा तेन्ना. Really brother, we have to give thanks to God. Sometimes when we are sick, I'm getting out of this. हांव हितूंतली भायर सरतां. पूण म्हाका देव आनीक लागीं मेळटा. Hallelujah. I don't know if you understand. Difficulties are good. Amen. Difficulties are good. जेन्ना आमकां त्रास जाता, कश्ट जाता ते आमकां बरें. कित्याक ताचे वरवीं आमी देवाक लागीं येतात.
God takes every evil and He turns it around for our good. आमच्या बऱ्याकडून हमारे अच्छाई के लिए सारा दुष्ट परमेश्वर लेता है, हमारे अच्छाई के लिए टर्न करता है और हमको अच्छाई देता है. Hallelujah. Do you want to walk in that power? Do you want to walk in that power? He has anointed you. The Spirit of the Lord is upon me. Luke 4:18. The Spirit of the Lord God is upon me. परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है. उसने मुझे अभिषेक दिया है अंधों को रोशनी देने के लिए, बेरे के कान खोलने के लिए, जो बंधन में है उनको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने मुझे अभिषेक दिया है. Hallelujah. He has anointed me to open the eyes of the blind, to open the ears of the deaf. He has anointed me to break the bondage, to set the captives free. I am anointed. I have a power that is working in me, and I want that power to work. Hallelujah. And I will do everything I can to keep the power working in me, because it's not my power, it's the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Come on, lift up the keys, brother. Hallelujah. Come in the front, everybody. Let the power of God now touch you and move in this place. Move in this place, Lord. Move in this place. Move in this place. Rama Shanda Rama Tere 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 Tere. Sharananto Revanta Balahasha. Soft. See, there are certain things that you want. Okay, I'll give you an example. एक दिस कोण इस्रायलाक सांगायले, एक भाव भयणा इस्रायलाक सांगायले आनी तेणेन बरे मिठाई हाडली इस्रायलाक सांग. नायस स्वीट्स. केन्नाच हांवें खावंक ना असले स्वीट्स. I don't know what's called, but it is so nice, brother, so nice. इतले बरे लागले म्हाका. केन्नाच खावंक ना. पूण ती वस्त फकत इस्रायलाक मेवता, दुसऱ्या गांवांत मेवना, जे हांवें त्या दिसा खाल्लें. सो जर तर म्हाका ती वस्त जाय जाल्यार आयदर म्हाका इस्रायलाक वयचें पडटलें, ना जाल्यार त्या गांवांत कोण गेला तांकां सांगचें पडटलें म्हाका घेवन यो म्हूण थोडी वस्त. रायट. ज्यो वस्तू देवान तुका दवरलेल्यो आसा, the things that God has kept for you, they are there in a certain location in the spirit. आत्मा में कहीं जगह में, आत्मिक स्थानों में है. जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो आत्मिक स्थानों में है, क्योंकि बाइबल कहता है आप यीशु मसीह के साथ बैठा है आत्मिक स्थानों में. तो जेजू बराबर पोचला स्वर्गीच्या जाग्याच्या. सो जरी तर तुका ते जाय, ती पदवी जाय जाल्यार तुवें त्या लोकेशनार वयचें पडटा. म्हणजे तुज्या मागण्याच्या कुडान वचून तुवें मागणी करून त्या जाग्यार तुवें त्या लोकेशनार तुवें वयचें पडटा आनी ती घेवन येवचें पडटा. Hallelujah. Hallelujah. Now I can give it to you. I can give it to you because I have gone there. Hallelujah. हांवें तुका दिवंक शकता ती वस्त कित्याक हांवें त्या जाग्याचेर गेला. पूण ताचे परस आनी जायते आसा, ताचे परस आनी जायते आसा जे आजून आमी पळोवंक ना, आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, आमच्या कानांनी आयकूंक ना. हालेलुया. जायते देवान आमकां दवरलेले आसा. Lot of things are kept for you. Can you bring her here? Stand.
Because there's so much God wants to give you. You stand here, you'll receive it. आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, हमारे मन में भी नहीं आया जो परमेश्वर ने अपनी मोहब्बत करने वालों के लिए रखा है. आपका मुंह को तेरे पासों देवान दोले लेगा सा, जहाँ जहाँ दौड़ा नहीं पड़ोगे ना, काना नहीं आएंगे ना. We have not imagined it. We have not imagined it. We have not imagined it. Hallelujah. आम्ही चिंतन मजूर ना, इतले देवान का दौला. And the devil keeps telling you, you're not going to be okay. You're not going to. No, I will not only be okay, I will be active. Hallelujah. I'm going to be so active. But you won't be activated. In the name of Jesus. If you believe, all things are possible. Hey, 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 hey. So soften, soften, soften. So लोग तुझ्या जिविताक पळोवन तुका विचारतलो, कितें जालां तुका? तुका कितें जालां? तूं इतलें डिफरंट कित्याक जाला? तूं इतलें स्माइल कित्याक करता? तूं इतलें समाधान, इतली शांती तुज्या तोंडाचेर कशें आहा? I've been to that location. हांव त्या जाग्यार गेल्या. सदां काल वयता. त्या जाग्याचेर जंय मोग आसा, त्या जाग्याचेर जंय शांती आसा. Hallelujah. Atma me, in the spirit, I close my eyes and I travel. I travel. I travel. Because only in that place, त्या जाग्याचेर म्हाका मेळटा. Come on. Aha. जशें बांयचें उदक काडटा, तशें तुवें काडपाक जाय. तुका भूक लागपाक जाय. भूक लगना है. हे परमेश्वर मुझे छू ले. तेव्हा म्हाका हात लाय. तुझ्या मोगाची भूक माझ्या काळजांत घाल. तुझ्या उदराची भूक माझ्या काळजांत घाल. Hallelujah. Ephesians 5:14 says, awake, awake, you who are sleeping, and Christ will give you light. Ut, ut, jikon nitlan, ut. Jesu Christ ka uswad ditalo. Hath वयर काढ. हात वयर काढ. ए दीस उठपाचे. ए दीस उठपाचे. ये दीस जागृत रावपाचे. जागृत रावपाचे. Oh my God. एका गरोस घालतेल्या शिवासारको तुझो दुश्मन तुका गिरासून सोडटा. My God. Holy Spirit, take over your people now. Take over your people now. Take over your people now. Be filled with the Holy Spirit. Let the Lord give you gift of tongues, gift of tongues. Let the Lord give you gift of tongues. Receive it, receive it. Holy Spirit, fill up, fill up, fill up, fill up. Yes. Shabaladarama. Jesus. There's so much glory in this place. Lift up the keys, brother. Close your eyes, everybody. Don't born kore. Don't born kore. Whatever you want is in the spirit. Whatever you want, God is giving it to
Jesus. 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 It's like the Pentecost fire in this place. It's like the Pentecost fire in this place. Woo! Okay. Okay. मुनीसनीता त्यांना दुश्मनीता आणि नेर वागतात आणि नेर गोवा भाशेनूच दिसतात. जंगली बीच, गेहूं की बीच एक ही दिखाई देती है, लेकिन स्वभाव अलग है. बाहर से वैसे ही दिखते हैं. जंगली बीज गेहूं की तरह दिखते हैं, लेकिन अंदर खाली है. नेर आणि गव दोन्ही एकूच दिसता पोंक, पण लागी आता त्यांना कळटा की नेर जंगली आणि पोळके म्हणून. सैतान आमकां फटयता आणि आमकां फोटी दाखयता, फोटीचो मार्ग दाखयता. झूठ का मार्ग शैतान दिखाता है, लेकिन ये होता है सिर्फ जब हम आत्मिक नींद सोते हैं. जी मागणे करिनान ती मनशां न्हिदल्यांत. मागणे करिना ती मनशां न्हिदल्यांत. I'm not talking about ritualistic prayer. I'm talking about spirit-filled prayer. आत्म्यान सावन मागणे करिनान ती मनशां न्हिदल्यान आणि तेन्नाच की सैतान आमच्या जिवितान आपले काम करता. पण आयज जेजू म्हणटा, उठात उठात, उठात उठात, आणि जेजू तुका उसवाड दितलो. अवेक, जी कोण न्हिदल्यान ती उठात आणि जेजू तुका उसवाड दितलो. हात वयर उबार, लिफ्ट युअर हँड्स. जितले आमी देवा भितर वाडटा तितले आमकां पुरोना. Do not be satisfied with the spiritual life you are leading. There are locations, there are heavenly places
you need to go and get more power. Odik ani odik. You have to rise from glory to glory to glory to glory. And from strength to strength to strength. And from one level to another, one level to another. एक लेवल पर ऊंचा 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 हमको जाना है. So it's not enough where we are, Lord. We want more so we can serve you better. तुझी सेवा करचे खातीर आमकां ओदीक जाय. Oh Lord, I want to know you more. I want to know you more. जितने आओ जाना तितले पुराना एक काफी नहीं है. मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए. I want more. बहने दे आशीषों को आज फिर से नया कर दे. खोने दे खुद में मुझे, तू धोकर शुद्ध कर दे. प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे. प्यासा जीवन का जल पिला दे मुझे. और तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ. मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है. तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो. यीशु तेरे जीऊंगा. ओ तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ. मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है. तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो. यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा. यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा. Hallelujah. Hallelujah. How are you feeling now? Okay. Once again, walk and show me. Your husband's checking on you. Fine, you're fine. Look at her smile. Isn't that good? Hallelujah. I'm like an innocent child. Akta buriya bhashan tu. Okay? Fokkat devache utar bhag. Muni zaite sangtalo. Konnu jane aykanu naka. Devache utar jitwen as aykala tuja kalsan घेतलं. पवित्र आत्म्यान तुका टच केला. तेचेरूच तूं सारकें स्ट्रॉंग जा. ओके ब्रदर? लोक जायते कितें सांगतलो हिंगा व्हर थिंगा व्हर. कोणाचें आयको नाका. हांवें देवाच्या घरांत ताका व्हेलें, जेजूच्या हाजीरपण व्हेलें. हांव तितलेंच पुरो म्हणटा. म्हजी बायल बरी जाली. Man, this is your smile that he wants to see your smile. Praise the Lord. Open your hands, everyone. म्हजी बारबोन म्हूण मोगला देवा, जेसू तुका आर्गां दिता. तुवें म्हाका वेंचून काडला आनी म्हज्या आत्म्याक आयज तुवें जागृत केलें. आनीक एक फावटी म्हजे भितर तुजी पदवी काम करता. मोगला जेसू, हांव सोप म्हणटा की तुजे हात म्हज्या हातान आसा आनी हांव फुडें वयता. फाटीं वयचें ना. हांव वयरूच वयतली. I will go forward. I will go upward. Hallelujah. म्हज्या जिविताचेर तुजें आपणे आसा. आर्गां तुका दिता.
सो हे जेजू तुवें म्हाका शिडूक केला, जागृत केला. हालेलुया. तुजी पदवी म्हज्या भितर सदांच चालू आसूं दी आनी हांव शिडूक जावं दी. सो इतान म्हाका फोटोक येता तेन्ना हांव फोटोवचें ना, कित्याक जेजू तूं म्हज्या सांगाता आसा, तूं म्हजो उजवाड. हालेलुया. जेजूच्या नांवान आमेन. Amen. 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 Thank you, Lord Jesus. God bless all of you. I want to make an announcement. 19th December. येता ते 19 तारखेर, प्लीज वेट, 19 तारखेर फास्टिंग एंड प्रेयर आसतले म्हापसा. सगळे जाण आहात न्हू? आयकतात? आयकतात? वचनाका प्लीज. स्नॅक्स आसा आतां. च्या पिवन वचा. Okay, this is the time you can sow your seed, your offering. But I want to make an announcement to you. 19th December, Liberation Day. येता त्या शुक्रार दीस मागणे आसतले, फास्टिंग प्रेयर आसतले म्हापसा जेस्मा हॉलान दामोराचेर. जी कोण येवंक सोदता तेणीन आपले नाव दिवचें. जो आना चाहते हैं उपवास प्रार्थना के लिए 19 दिसंबर अपना नाम दे दो, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट को अरेंज कर रहे हैं. बस जोरी तोर आमी तयार करतली जाल्यार तुमची नांवां गरजेची आसा. प्लीज डोंट मेक मी कॉल यू एंड आस्क यू. यू प्लीज गिव योर नेम्स. ओके. फाटल्यान फ्रांसिस ब्रदर आसा, ताचे लागीं तुमची नांवां लिखपाक जाता. जी येतली पळय ते. ऑलरायट. You can sow your seed. You can give your offering. This is the time तुजें दान देवाच्या वावराक. Hushankain Uttamanan. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Will you sing? Will you sing? Mic is on. It's on. Mazaishu. Okay, come on. Mazaishu मला प्रियका या जीवनात तोच आधार. माझा येशू मला प्रियका या जीवनात तोच आधार. आपत्तीत विपत्तीत या जीवनात संकट मरण नग्नता उपशर ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ति. क्लेश संकट मरण नग्नता उपशर ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ति. ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ति. Amen. Hallelujah. So, those who are born again, we will be breaking bread. But right now, can we pray for this offering? Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Make it a little soft, brother. I heard the Lord say to me this morning, tell the people that they are making many investment. बहुत सारे investment करते हैं लोग, बहुत सारे investment. आजकल जो कुछ investment करते हैं वो hoax होते हैं, frauds होते हैं. But there are some genuine investments, like you put your money in fixed deposit, LIC, whatever. जायते investment लोग करता, okay.
पूण हे जे सगळे आसा ओके हे तुज्या फिजिकल सेविंग जे तूं करता ओके this can all get over एक दिन सगळे कवर जातले राइट but the investment that you make in the kingdom of God जेन्ना तूं कोणाक आदार दिता जेन्ना तूं देवाच्या वावराक आदार दिता तुज्या हातांतले कितें तूं रिलीज करता कोणाक आदार दिवपाक ओ आत्मे सारवार करपाक जेन्ना तूं एक मिनिस्ट्रीक दिता देवाच्या राज्यान तूं दिता तो इन्वेस्टमेंट स्वर्गा राज्यान मोपलेलो आसा तो केन्नाच खंयच वचचो ना इनफॅक्ट ते एक बी तुजें पडलां देवाच्या राज्यान ते आनीक तुका मेळटले ओके समटायम्स वी फील बॅड यू नो कोणाक आदार दिवपाक आमकां आमी फाटीं सरता पूण देव म्हणटा जेन्ना तूं आदार दिता उक्त्या मनान तुज्या गरजेच्या वेळार तुजो देव केन्ना सांगचो ना ऑलवेज गिव यू बॅक तूं दिता और तुका जायते मेळटलें हालेलुया थँक यू लॉर्ड बाबा आर्गां दिता तुज्या भुरग्यांनी जें कितें तुज्या वावराक दिलां तुका आर्गां दिता बाबा हें बोरे जमनीर पडला तुज्या राज्यान तेणी मोकलां बाबा तुज्या भुरग्यांक तूं कितें सोडें करचो ना तुका आर्गां दिता बाबा यू वील प्रोवायड एवरी नीड लॉर्ड कोणाकूच कितें सोडें सांगचें ना केन्नाच ती भुकेर उरचीं ना केन्नाच तांकां उश्टें मागपाक पडचें ना कोणाच कडेन they will not have to borrow from anyone Lord this is their blessing I say over them your people are blessed to be a blessing they are blessed to be a blessing तो उनको आशीष देता है और आशीष का कारण बना रहा है हालेलुया आमीन